गायन घेऊया A11. तेव्हा तू आमचो रोम तुका पुसूंक वोंदूंक येता. तेव्हा तूच आमचो शेवट जिवीत तुका पेटोवन दिता. तेव्हा तू आमचो रोम तुका पुसूंक वोंदूंक येता. तेव्हा तूच आमचो शेवट जिवीत तुका पेटोवन दिता. बापाक पुताक आत्म्याक वंदन मोहिमा सासनाक. बापाक पुताक आत्म्याक वंदन मोहिमा सासनाक. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. माय मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या विल्मा पियर्सन हाचे आत्मे पासत आनी दुसरें इंतेसांव सोंपून गेल्ले एस्पेरांसा डिकोस्टा हेच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात जोआनिता वाज, रोनाल्डो रॉड्रिगीस, रिवाल्डो रॉड्रिगीस, रॉशवेल फिग्रेडो. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच आयज तावन आमची SSCची भुरगीं आपल्यो परिक्षा करतात. आमच्या सगळ्या SSCच्या भुरग्यांचेर तांणी आपल्यो परिक्षा बरे भाशेन करूंक देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, आदवेंताच्या काळान आमी आसा आनी तयारी जेजूक घेवपाची आमची चालू आसा. ही आमची तयारी करता आसतना वाट सरळ करूंक बागेवन जुआंव बावतिस्त आमचे मुखार आसा. तर हो रोण्यांतलो ताळो आयकून आमी आमचे जोणेकल्याच्यो वाटो, आमच्या जिविताच्यो वाटो तयार करूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागून घेवया. आनी जायते फावटी आमचें जिवीत बदलूंक, नवसरणी करूंक आमकां उलो आयकूंक येयला, आमकां संदेश मेळ्ळा, पूण आमी तो जायते फावटी भेऱ्या कानार घेतला. हो बेश्टोच एक चालतो संदेश जाल्ल्या भाशेन केला. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आदतून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताक घेवंक आमची काळजां जागी कर. ताच्या येण्याक वरवीं नितोळ अंतस्करणान तुजी चाकरी करूंक आमी पावूं म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन.
इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. हांव तो सर्वेस्पोर तुजो देव, तुज्या उजव्या हाताक हांव दवरतां. हांव तुका सांगतां, भिवू नाका. तुका हांव आदार दितलों. जाकोबा किरकोळ किड्या, इज्रायला हीन हलके किडे, भिवू नाका. हांव तुका आदार दितलों म्हणटा सर्वेस्पोर, आनी जो इज्रायलाचो पवित्र देव तोच तुजो सोडवणदार. पळय, हांव तुका एक दांत्रो करतलों, नवो दांत्रो, दोंते दांत आसलोलो. तूं पर्वत मोडयतलोय आनी फोंडटलोय, आनी दोंगराचो पिठो करतलोय. तूं तांकां वारें घालतलोय, आनी वारें तांकां लोटून व्हरतलें. वादळ तांकां जोळी मोळी शिंपडायतलें, पूण तूं सर्वेस्परा सोबें संतोसतलोय. आनी जो इज्रायलाचो पवित्र देव तोच तुका आनंद भरीत करतलो. गरीब आनी दळदिरी मनशां उदक मागतात, पूण थेंबो पर्यंत ना. ताणें तांची जीब सुकल्या. हांव सर्वेस्पोर तांचें आयकतलों. हांव इज्रायलाचो देव तांकां सदांच ना. हांव इज्रायलाचो देव तांकां सोडचो ना. ओसाड पडल्यार तोंगशेचेर नदी व्हांवोनश्यो करतलो, आनी शेतांनी जोरी फुटोश्यो करतलो. अरोणें आसा थंय तोळें करतलो, आनी सुकी जमीन आसा थंय उदकाच्यो जोरी फुंटल्यो. अरोण्यांत हांव देवदार रूख लायतलों, तशेंच बाबूल, भेंडी आनी जैतुनांचीं झाडां. रानांत लागीं लागीं रोयतलों, सोरू, सोरोळ आनी देवदार. अशें सर्वेस्पराच्या हातान हें सगलें केलां म्हूण, आनी जो इज्रायलाचो पवित्र देव तांचें हें रचलां म्हूण सगल्यांक दिसतलें आनी गमून येतलें. सगलीं चिंतूंक पडटलीं आनी समजूंक पावतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. सगलीं बरोबर म्हणुया. सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. देवा म्हज्या राजा, हांव तुजी व्हडवीक गायतां. सदां काल तुजें नांव वाखाणटां. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगल्या आपल्या रचनांक कितलो माये मोगाचो. आमचो जबाब सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. तुवें रचलां तें सगलें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजें भोक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजोवूं आनी तुजी पदवी परगट करूं. आमचो जबाब सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. अशें सगल्या मनशांक तुजी व्हडतीं कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटकेची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेन तुजी राज पदवी तोखता. आमचो जबाब सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. उद्गाराक सगलीं उबीं रावया. सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. मोळबा दोवा वरीं जोयतीवंतांक देंवय. पावसा वरवीं कुपांतलो तूं देंवून ये. उक्ती जावं जमीन आनी उपजू आमकां सोडवणार. सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय,
Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुवांवा विशीं जेजू पोरजेक म्हणूंक लागलो, बायलांक जल्मल्ल्या भुरग्यां भितर स्नान दातारा जुवांवा परस व्हड दुसरो कोण उपजूंक ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. तरी पूण सर्गीच्या राज्यांत सगल्या परस ल्हान तो ताचेहून व्हड. स्नान दातात जुवांव आयला तेन्ना तावन तें आज पर्यंत सर्गीचें राज नेट भोगता आनी बोळ करतात तीं तें जोंबून घेतात. सगल्या प्रवाद्यांचो आनी समृद्धीचो निरोप जुवांव हे पर्यंत चलतालो. आनी तुमी हे मात मानून घेतल्यात जाल्यार येवचो आसुल्लो एलिजा तो होच. आयकूंक कान आसात ताणें आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. जुवांवा विशीं जेजू उलयला. भाव भयणीनो, जेजू जुवांवा विशीं कित्याक उलयलो गाय? दुबाविरेत जुवांव एलिजा जो सोडवंडार येवचो आसलो तो हें जेजून आपले पोरजेक वा आपल्या आयकतल्यांक सांगलें. जुवांव बावतिस्ता सवें जायते गूण आसले. जुवांव बावतिस्त बेस्तो जसोच वाऱ्यान उडोवन वेता तसलो न्हू. जो संदेश जुवांव बावतिस्त दितालो तो दिता आसतना ताचेर जरी तर कोणें धेंगसो घातलो, ताका भिवयलो जाल्यार तो फाटीं सरून वचपाचो न्हू. मरणाक पाव पासून ताणें आपलो संदेश दिलो. बो करून हेरोद पातशाय जेन्ना आपणाची पदवी वापरून ताचो आवाज बंद करूंक सोदतालो, जो आवाज ताणें वायटाचेर आड उबारलेलो, तेन्ना पासून भियेनासतना जुवांव बावतिस्तान हो आवाज केलो. जेजू हे पोरजे लागीं विचारता, तुमी अरण्यांत कितें म्हूण पळोवंक गेल्ले? नाजूक आंगोस्त्रां न्हेसलेलो मनीस? जाल्यार हो नाजूक आंगोस्त्रां न्हेसलेलो मनीस अरण्यांत मेळ्ळो ना, तो राज महालांत मेळटा. तुमी राज महालांत वचपाक जाय. पूण खेरीत भाशेन जेजू आपणाक आयकतल्यांक उगडास करूंक सोदता. जुवांव बावतिस्त आयला आनी तो जो संदेश दितालो तो पळोवंक लोक धांवतालो, अरण्यांत वेतालो. जुवांव बावतिस्त तांच्या घरा येवन हो संदेश तांकां दिवंक ना. पूण अरण्यांत एक मनीस आसा जो सादो मनीस, जो त्या अरण्यांत जे भाशेन वातावरण आसा तेच भाशेन आपूण जियेता. बेश्टें चामड्याचें आंगावळें घालता, तोड खाता, म्होंव खाता. असल्या मनशाक पळोवंक तुमी थंयसर गेल्लीं. जुवांव बावतिस्त गेल्या उपरांत ताका धरून बणकणीन घातल्या उपरांत आनी ताचो जीव काडल्या उपरांत मागीर कितें? जो संदेश ताणें दिल्लो तो ही पोरजां उगडास धरून आसा काय विसरलीं? खेरीत भाशेन जेजू जुवांव बावतिस्ताची खबर करता लोकांक उगडास करपाक, की हो संदेश दिल्लो तो बेश्तो इल्ल्याशा वेळाचो न्हय, तो टायम पास न्हय. पूण खेरीत भाशेन सोडवंडराची वाट तयार करूंक आयिल्लो एलिजा येतलो म्हणलेलो तो होच. उगडास करपाक लोकांक. कित्याक आमकां जायते फावटी अशें जाता, जेन्ना कितें एक चळवळ सुरू जाली, जेन्ना कोणूय एक मनीस उठलो आनी बरें कितें शिकोवंक लागलो, जरी तर कोण एक मिरेकल वर्कर जालो जाल्यार आमी रोखडींच ताचे फाटल्यान धांवता. तो संदेश जो दिल्लो, बो करून देवाचो संदेश आसा, तो जायतीं जाणां विसरतात रोखडींच. तो मनीस गेलो, मागीर संदेश काबार, मागीर आमकां जाय त्या वाटेन पावल्या. तर आमी विसर ना जावपाक खेरीत भाशेन जेजू ह्या लोकांक सांगता, कान आसुल्ल्यांनी आयकुचें. कितें आयकुचें? हो संदेश जो जुवांव बावतिस्तान दिला, तयारी करपाचो
सोडवंडाराक घेवपाक तयार जावपाचो. जाल्यार सोडवंडाराक घेवंक तयार जाता आसतना देवाचें आश्वासन, देवाची भासावणी आमचे सगळें आसा, जे आयच्या पयल्या वाचपान इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमी आयकता. सर्वेस्पोर देव आपूण हो संदेश दिता, हांव नवी कोमरी फुटोशी करतलो, म्हजे परजेक हांव सोडचो ना, हांव इस्रायलाचो देव. जाल्यार इस्रायलाचो देव आपले इस्रायल परजेक केन्नाच सोडचो ना. आनी हो देव कसलो हाचो आमी जाबाब स्तोत्रान जाबाब दिला. सर्वेस्पोर कोनवाडो आनी माये मोगाचो. आनी कोनवाडो आनी माये मोगाचो देव कसो तो बेस्ती उतरां सांगना. आतां आमकां बरीं दिसतलीं आनी आमी थोडो सवगूत बरीं रावतलीं आनी मागीर जेन्ना आमी विसरलीं तेन्ना आमी सांडटलीं, असलो देव न्हय. ह्या देवाचीं उतरां आनी ताची भासावणी सदांच उरता तसली. त्या पासत सोडवंडाराची वाट तयार करूंक भाव भयणीनो आमी जायत्यो वस्तू विसरूंक जायना. आमकां विसरपाची संवय आसा. थोड्यो वस्तू संवसारी वस्तू आमी विसरता तें बरें आसा. आमच्यान बरोवन दवरपाक जाता, आमचे रिमायंडर्स दवरपाक जाता, वो आमी एकामेकाक उगडास करता. संवसारी वस्तू आसात त्यो, जावं कोणाचो बर्थडे आसा, कोणाची एनिवर्सरी आसा, वा आमकां खंय तरी जबाबदारी दिल्ली आसा, हाचो आमी उगडास करूंक जाता. पूण ह्यो वस्तू खेरीत भाशेन देव आमचे सवेंच्यो करता. सोडवणेच्यो वस्तू, सोडवणेची वाट, त्यो उगडास धरूंक त्यो आमच्या काळजान कोचोंक जाय. जें कितें देवान आमचें सगळें बरेंपण केल्लें आसा तें आमी उगडास करून देवाक आर्गां दिवंक जाय परतून परतून. आनी तेन्ना ह्यो वस्तू आमच्या मनान उरतल्यो. आनी हें जरी तर आमच्या मनान आसा जाल्यार आमची वाट वांकडी वेचिना. कितेंय येवं आमी जिवांव बावतिस्ता भाशेन घट उरतल्या. आनी त्या पासत जेजून ताची तोखणाय करून म्हणल्या, बायलांक जल्मल्ल्या भुरग्यां भितर स्नानदाता जिवांवा परस व्हड दुसरो कोण उपजूंक ना. पूण जेजू थंयसर काबार करिना, आनीक एक खबर सांगता, स्वर्गीच्या राज्यान सगल्याहून ल्हान तो ताच्याहून व्हड. म्हणटच संवसारी मनान जें आमकां दिसती पडटा ताच्याहून व्हड स्वर्गीचें राज. तर आयज ही कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया. आमी ह्यो स्वर्गीच्यो वस्तू समजून घेवं आनी संवसारी वस्तूंनी जेन्ना आमी मिसळ आसा, संवसारी वस्तूंनी आमी चलता तेन्ना आमी सांडून वचना जावं, तेन्ना आमी हालोन धोलोना जावं, पूण जिवां बावतिस्ता भाशेन थीर रावंक आमकां कृपा मागुया. गायन घेऊया C43. वेदीचेर उंड्या सोवे आमची काळजा दवरता, सुखानी दूख सोर्वाम गेले, जेजू तुका पेटोयता. सुखानी दूख सोर्वाम गेले, जेजू तुका पेटोयता. उदकाच्या तेंब्या वरी आमकां तुज्या गेरोगता, कुर्साचेर तुजे बोरी, जेजू मनशा तारोणान. कुर्साचेर तुजे बोरी, जेजू मनशा तारोणान. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. स्वर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां पावशें कर.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायन उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें. सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 तलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उंचोर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचोर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपर घोटुया. जेजू मेलो. जेजू जिवोन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतली आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे शागवतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतां बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. आमेन. जुआंव बावतिस्ताचो उलो आमकां सगल्यांक आमच्यो वाटो नीट करूं आमची नवसरणी करूं आनी सोडवंडाराक घेवंक आमी तयार जावं. तर होच उलो आमी मानून घेवन जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतक राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. म्हज्या जेवणाक येयात, भाव भयण खोशी बसात, म्हज्या कुडी रोगतान कुशी दादो जायात. म्हज्या जेवणाक येयात, भाव भयण खोशी बसात, म्हज्या कुडी रोगतान कुशी दादो जायात. जेजू जिवीत तुजें सावंती जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें सावंती जिवीत आमचें. हुंडो मोडून वांटात, जिवान बरोवन वचात, तुमीच हुंडो जायात, दुसऱ्यांक जिवान बरात. हुंडो मोडून वांटात, जिवान बरोवन वचात, तुमीच हुंडो जायात, दुसऱ्यांक जिवान बरात. जेजू जिवीत तुजें सावंती जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें सावंती जिवीत आमचें.
सुखाचो भरवसो धरून वर्त्या देवाचे मोहिमेवून येण्याक आमी ओतरेकून रावता. देखून प्रमाणीकपणान आनी भक्तीपणान ह्या संवसारान जिवया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारान पोतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोड आमकां सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोडकार. मिसाची भेट आतां सोंपली, क्रिस्ता शांतीन घरा चोल्या, सर्गी कृपा आमचेर देवली, देवा कारका आतां दिवया, देवा कारका आतां दिवया. सर्गी जेवणान भुगतान बागली, दोन्या देवाक आर्गां दिवया. दिनवासनेची बेटू सोंपली, दिनवासनेची सारूंक शिक्या, दिनवासनेची सारूंक शिक्या.